हरि ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकोऽपि अनन्तनाम्ने च एकोऽपि अनन्तरूपिणे एको न द्वितीये तुभ्यं सर्वान्तरात्मने नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणात् लभ्यते। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्री देवेन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री सुधीन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री संयमीन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। अत अमृतः शाश्वतः स्थाणुः वरारोहो महातपः। वरारोहाय नमः। वर म्हण कसले श्रेष्ठ जावन आशिल्ले तांकां आरोह करतलो म्हळ्यार एक उन्नत स्थितीक व्हरतलो। कोण तांणी तसले वर म्हळ्यार एक श्रेष्ठ जन म्हूण सांगता जाल्यार तांणी उत्तम जावन आशिल्ले साधक जीव आसोका जगत्यार खंयचे साधन करतले देवाल विशयान तो साधन करतले बरलें खंयचे विशय साधन केल्यार आमगेली कीर्ती आसता ना म्हणना ओ तांतले केल्ले हें केलें तें केलें आजीक आमगेले चेडूं आनी नाचो एसटीनान कसो सोदून काडलें नोबेल पुरस्कार कोणाले नांवार मेळ्ळे अब्दुल कलाम अजादान कसलो चकड ह्या पुरे चेडवांक निमगे तांगेली कीर्ती ती कितली काळती आसताची आसता त्या विशय विंगड जाल्यार केन्नाय एक कीर्ती हांग जगत्यान तूं सांगची पशी चड परमात्माले आमी वचचें पडटा एक श्रेष्ठ साधना ही एक न्ही एक स्वल्प जन आमकां वगळशिता जाल्यार स्वल्प जन तेगळशितलय आसताची जगत्यान जाल्यार मोक्ष मेळिल्ले स्थितीन तें कसलें ना तशी आतां आमी हांगा कसलें साधन करून कसलें नांव घेतल्यार आमकां अनेक जन्म मेळिल्लो आसा त्या जन्मांत येवपास दुख्ख सुख पुरय आसा जाल्यार मोक्ष मेळिल्ले एक स्थितीन तें कसलें ना देखून श्रेष्ठ साधन कसलें म्हळ्यार मनुष्य देह घेवन येता तरी मोक्षा खातीर आमी प्रयत्न करचे उपस पुनरपी जन आमकां नाक देवा म्हूण तसले एक स्थिती मेळचे खातीर प्रयत्न करचे हे पुरे सुलभ लोकांचे कसले की साधन करचे सुलभ जाल्यार हे भारी कश्ट ही त्यामुळे एक जन्मांत न्ही सिद्धी जावची तसलं नाही आहे जाल्यार एक ह्या जन्मान आमी कसं की एक हेज्जो दवरल्यार अनेक जन्मान देव आनी चार हेज्जो मुखार वची तसलें एक कसं की जीव आमकां दितलो तसलें कसलें की शरीर तसलें एक योग पुरे आमकां दितलो परमात्मो तागेले तिकडे आमी एक हेज्जो दवरतना तो 10 हेज्जो आमगेले तिकडे येतकय आमकां तागेल्या वरचे खातीर प्रितीन येतकय तो परमात्मो म्हणटना थोडेच तागेले तिकडे वचचे आमी कसं की एक जन्मान प्रयत्न अनेक जन्म आमकां तो तांडून व्हरचे तसलें एक म्हळ्यार तागेले तिकडे आनीक आकर्शण करचो कसं की एक शरीर कसं की एक साधना शरीर तसलें एक योगू तसलें एक घर असं कडेन आमकां परमात्मा जन्म हाडतलो तसलें जेवो तशीची वरारोहाय नमः श्रेष्ठ साधक जीवांक उद्धार करून मोक्ष म्हणलेले अतिश्रेष्ठ पदवी दितलो परमात्मा देखून ताका वरारोहाय नमः म्हणजे महातपसे नमः तप म्हळ्यार एक तीव्र जावन चिंतन करचें मनन करचें हेंचें एक तप देवाल विशयांत एक तीव्र सतत चिंतन आसल्यार ताकाची तप म्हणचे मात्र न्ही धर्म प्रजापतीनी मूर्ती चालो जावन चढून जावन नरनारायण जावन परमात्मान जगत्यारी अवतार घेवन येवन कितलींय वर्स कठीण तपस्या करून दाखयलां म्हळ्यार तप करच्याकय आयिल तो तिकून ताका महातपसे नमः म्हणजे जावो देवाक एक तप चिंतना कसं म्हळ्यार अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं कोण अनन्य जावन मिगल चिंतन करता की तांकां केन्नाय तांगेले योगक्षेम हांव पळोवन घेता म्हूण सांगून योग म्हळ्यार आमकां कसलें की एक चांग आशिल्लें बरेपण दिवचें तें आमगेले योग जाल्यार क्षेम म्हळ्यार तें व्हरून घेवचें ते दोनी देव पळोवन घेतके आमगेले कळ्ळें तशी देवाक एक चिंतन कसं म्हळ्यार हांव कोण म्हाका नमून येयला अन्यथा शरणम नास्ती म्हळ्यार जेन्ना हांव केन्नाय रक्षण करता म्हूण जाल्यार कशी म्हळ्यार जिवांक शरीर घेवन येतना तांगेले शुभाशुभ कर्म म्हूण आसा पूर्वाचे ताका समजावन फल दिवन घेवन निरंतर तांगेलें रक्षण करून तांकां पालन करता म्हळ्यार एक चिंतन दवरून घेवन आशिल्लो एक तपन करता परमात्मा देखून ताका महातपसे नमः म्हणचे तशीची
काम क्रोध मोह मद मात्सर्य या पुरे कोण तांगेले एक कंट्रोल हाण घेवन जितेंद्रिय म्हणून घेवन तपस्वी करून पावची तसल स्थिती म्हळ्यार परमात्मा तशें जावन ताका महातपसे नमः म्हणचे सर्वगाय नमः सर्व दिक्कान तो व्याप्त जावन आसा दश दिक्कांतूय आसा आनी खंय कसल जाग आसा म्हळ्यार थंय आसा अणु रेणु तृणकाष्ठಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನು ನೀನೆ सर्व कडेन सर्व व्याप्त जावन सर्व दिक्कांतू एकत्र जावन आसत तसल परमात्मो तशें जावन ताका सर्वगाय नमः म्हणचे आमी ताका पळोवचे खंय म्हळ्यार देवस्थानांतू मात्र आमकां गोतू ना तो परमात्मा आमकां हांगा मेळटा म्हळ्यार स्थिती आमकां आनीक येनी कुठे शोधिसी रामेश्वर कुठे शोधिसी काशी हृदयांतून परमात्मा राहिला हृदयांतू उपाशी आमगे लागींच खंय तो हृदयांत आमकां गोतना आमी वचून रामेश्वरांतू काशींतू पळय परमात्मा पळोवचें तोची काशी पळोवंक जाल्यार परमात्मो आमगेलो आसता बद्री पळोवचें बद्री नारायणू हांगा आसता हृदयांतून उपाशी तो लागींच आसता आमगेले आमकां मात्र कसलेची गोत ना खंय खंय वचून देवा पळोवन आमी येताची म्हणून सांगून जबो सर्व सृश्टींतू सर्व जीवांतू सर्व चराचरांतू अंतर्यामी जावन आसूचो परमात्मो तशीच परिपूर्ण ज्ञान आसूचो परमात्मो जलल दुखून ताका सर्वगाय नमः म्हणचे तशीची सर्वगाय नमः महातपः सर्वविद भानुस विश्वक्सेनो जनार्दनः सर्वविदे नमः सर्ववित वित म्हळ्यार कोळचे सर्व गोत्त आशिल्लो संपूर्ण ज्ञान आशिल्लो परिपूर्ण जावन ज्ञान आशिल्लो तिळवळिके आशिल्लो देखून परमात्मा मात्र पळय जगत्यांतू खंयच्या मुलेंतू कसल जतर आसा कोणाल मना कसल जतर आसा खंयच्या जागेर कसल जतर आसा आनी कसल जत्ता आत्ता कसं जत म्हूण मान नाही एद्दोळ कसं जलेले आत्ता कसं जाता आनी कसं जाता पुरे गोत्त आशिल्लो तो सगळेचे ब्रह्मांडांतू सगळे ब्रह्मांडांतुले सर्व सृष्टीचे स्थिती गती पुरे जावन पुराय तिळवळीक आशिल्लो आमी हांगा कसल की केले परमात्मा कळना आमी देवस्थान दूर आसा म्हण लेकून देवस्थाना मात्र सुत न्ही न्हय सर्वत्र व्याप्त जावन आशिल्लो तशी तो परमात्माक सर्व विदे जगत्यांतू कसल जाता ते पुरे गोत्त आसा प्रति एक जीवाचे भूत म्हळ्यार पुडली जन्म यो अन्यक जन्म तेवूय गोत्त आसता ताका ताणें केलेले सृश्टीचे प्रति एक विशय ताका गोत्त आशिल्लो देखून ताका सर्वविदे नमः म्हणचे तशीची भानमे नमः भाती इति भानुः प्रकाश आशिल्लो उजवाड आशिल्लो भाती म्हळ्यार उजवाड आशिल्लो म्हण सांगून तसले उजवाड आशिल्लो देखून ताका भानू म्हणचे आमी कोणाक भानू म्हणचे सूर्याक सूर्य उजवाड दितलो तशें जावन ताका भानू म्हणचे जाल्यार हांगा परमात्माक भानू म्हणले इत्याक म्हळ्यार अति भास्करेण म्हळ्यार सूर्याल्पशी चड उजवाडू भास्करेणापि उपजीव्यते चा सूर्याल्पशी चड तेज आसूचो जेव्हा सूर्यापशी चड प्रकाश आसूचो इति भानू तशें ताका आमी म्हणटाची भानुकोटी प्रकाशा इदू येनू वेशा वेदव्यासा भानुकोटी प्रकाशा बदरी निवासा म्हण एक भजन म्हळ्यार सूर्य कोटी सूर्य आमकां एक सूर्याक पळोवच्या भारी कश्ट जाता गॉगल्स घालून भोंवता दनपारचे तशीची आतां तें शेके वेळार जोर जाल्यार तसल कोटी सूर्य प्रकाश आसूच कोण म्हळ्यार परमात्मा मात्र न्ही तो सांगता पळय देव कसले म्हळ्यार न तद्भासयते लोक न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषोत्तम योगान सांगता परमात्मा म्हळ्यार न तद् भासयती लोके त्या लोकांतू न शशांक न पावक सूर्य ना थंय चंद्र ना अग्नी ना जलारी उजवाड आसा इत्याक म्हळ्यार मेगेल उजवाड तो त्या लोकांतू खंयच्यो लोक तो यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम खंय ते मोक्ष म्हळ्यार स्थिती मेळची तसले वैकुंठ म्हळ्यार लोकांतू चमकल नंतर न निवर्तन्ते वापस येनाची त्या लोकांतू सूर्य चंद्र नक्षत्र असल कसलेच प्रकाश दितलनाची त्या म्हळ्यार मेगेले प्रकाशान ते सगळे लोक उजवाड जावन आसा म्हण सांगून परमात्मा सांगता तशी विश्वक्सेनाय नमः विश्वक
स इना म्हळ्यार विश्वक फल दिवचे तसले देवतेंकय अधिपती जावन आसले. आतां आमी निज म्हणटाची निन्ना ಹೊರತು अन्यರ बचित्रे नेगे आणे जाल्यारी पावसानतले पर्जन्य होमो आनीक दुसरेक म्हूण करता पळय. खंय आमकां कसले एक मृत्यूचे भंय असले मृत्युंजय हवन असले प्रे करताची ते म्हळ्यार ते देवते ते एक कसं की स्थितीक फल दिताचे तांगेले आराधन केल्ले रे जाल्यार ते फल दिवचे सर्व देवतेंकय स्वामी जावन आसोचे. ते सर्व देवते तांगेले सेने म्हळ्यार तागेले परिवार सेने म्हळ्यार युद्धा वचचे जना मान सेन म्हणचे न्ही वानर सेन म्हणटाचे युद्धा वताव न्ही ते वानर आले परिवार. तशी विश्वक्स इना फल दिवची तसल सर्व देवतेंकय स्वामी जावन आशिल्लो. तशीची तागेले सर्व परिवारांक म्हळ्यार परिवार देवते तांणी पुरय कसं नाही म्हळ्यार देवान सांगिल्लें तशी चलतलचें. तांणी कोणाक कसल दिव का आतां आमी एक पर्जन्य होम केले कुडले पावस दिवं का जाल्यार तांणी देवाले निमगुचे आसा. आमी तांकां तृप्ती करचे कसं की होम केल्यार तांणी देवान सांगल्यार मात्र आमकां पावस दिताची नानतले दिनाचे कितें कडेन पर्जन्य होम जावन पावस येना ना तिलस परमात्माला मन मागीर एक लेख कसलो म्हण म्हळ्यार परमात्माला मन आशिल्लें देखून हांगा होम करचे तसले प्रेरण येयलें होम केलो ताका तें प्रेरण दिल्लें ताणेची प्रेरक शक्ती तोच ते होम जेवचक म्हण ताका फल दितले तोच दिता तो फल. तशी संसाराचे सर्व एक अज्ञान म्हणलें काळोख म्हणलें आमी त्या काळकाक ते परमात्माले ज्ञान म्हणलें किरण ते एक सैन्य येता गेले ज्ञानाचे किरण एक सैन्य म्हणलें सैन्य कसं करता कोण शत्रू तांकां नाश करता. ज्ञानाक शत्रू कोण म्हळ्यार अज्ञान. ते अज्ञानाक नाश करच्याक ज्ञान म्हणलेलें सैन्य पेटयतल तसल परमात्मा देखून ताका विश्वक्सेना म्हणचे मात्र न्ही देव एक शरिराचे रथकमलांत असं म्हणलें सूर्य चंद्र वायू अग्नी ह्या पुरे त्या शरिराचे अंगांगांतू आसताची ते इंद्रियांतू ते काम करूंक देवान तांकां खंयची इंद्रियांतू कसलं काम करूं सांगला ते करून घेवन तांणी आसताच पळय ते देवाल सुतू ते परिवार आसताची एक शरीर तशें जावन ते शरिराक पळय आमी आत्महत्या न्ही करून घेवची म्हळ्यार परमात्मा इच्छेक विरुद्ध जावन तागेले सैन्याचे देवान ते सैन्याक कितले काळ ते इंद्रियांनी कितली कशकी आसूं काय म्हूण सांगूनच पळय ते आमी एक नमने आत्माघात करून घेवन ते एक शरीर म्हणलें एक देवाल गर्भकुडी म्हणलें ती नाश करची आमी ते होड पाप ते करूनच. तशीची ताका विश्वक्सेनाय नमः म्हणजे तशी जनार्दनाय नमः जनान रक्षा प्रतिपक्षान पीडयती पीडयती वा अर्दयती जनान रक्षा जनाल रक्षणे खातीर प्रतिपक्ष म्हळ्यार कोण प्रतिपक्ष म्हळ्यार तेच पळय भक्तांक प्रतिपक्ष कोण म्हळ्यार भक्तांक शिश्टांक प्रतिपक्ष कोण म्हळ्यार दुष्ट सज्जनांक दुर्जन. तशी साधक भक्तांक कोण पीडन करता तांकां नाश करता तो जनार्दना म्हळ्यार. तशी दुष्टांक नाश करून शिश्टांक रक्षण करता तशें जावनय तो जनार्दन. तशी मागीर जन म्हणजे कोणाक म्हळ्यार जनन घेवन येतल जन म्हणलें तांकां मुक्ती दिवन जन अर्दन तांकां एक मुक्ती म्हळ्यार स्थिती दिवन अपास जनन नानशी करतलो तशें जावनय ताका जनार्दन म्हूण आमी सांगूं येता. वेदो वेद विदव्यंगो वेदांगो वेदवित् कविः लोकाध्यक्षो सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः वेदाय नमः. वेद म्हळ्यार ज्ञान समस्त ज्ञान परमात्मा लागी आशिल्लें देखून ताका वेदाय नमः म्हणजे तागे लागी समस्त ज्ञान आशिल्लें देखून आमी ज्ञान निमगोवका कोणा लागी म्हळ्यार तागे लागींच ज्ञान दित समस्त ज्ञान आशिल्लो तो ज्ञान दितलो तो पुरे आमकां कळयसितलो तो देवा मिगेलें अज्ञान दूर करून ज्ञान दी अज्ञान दूर करतलो अज्ञान नाश करचो देव तो अज्ञान नाश करून ज्ञान
दितलो ज्ञानप्रदाता आम्ही वेदव्यासाक म्हणटाची ज्ञानप्रदाता वेदव्यास म्हळ्यार महाविष्णूची ज्ञान दितल देव तो तशी ज्ञान अभय प्रदानेन प्रपन्नान उदरप्रभो म्हणटाचें म्हळ्यार ज्ञान दितलो म्हळ्यार परमात्मा मांद्र विंगड कोणय न्ही आतां आमकां आमी शिकता आमकां मास्टर शिकयताचे म्हणून आमी लेखले मास्टरांतूय परमात्मा असल्या मान ते मास्टर आमकां लायकून शिकोवचें जाता आमगेले आमगेले देहासूचे परमात्माकय आमी शिकचे मन असल्या मांद्र आमच्यान शिकूं जाता कित्याक एकू मास्टर शिकयतलो 45 चेडूं वांगडा तातूंत कितले फेल जातलो आसची कितले पास जातलो आसची कोणके एकलो रँक येतलो आस म्हणटना तांगेलेक त्या जीवात्मकांची योग्यता घेवन येयला पळय त्या शरिरांतू त्या योग्यतेक तक्क कसं की फल मांद्र परमात्मान दिवेत ताका ती योग्यता नानतलं रे ते फल कशी परमात्मान दिवच्या जायना जावो वेदाय नमः म्हळ्यार वेद प्रतिपाद्य जावन आशिल्लो परमात्मो समस्त ज्ञान आशिल्लो परमात्मो कोणाक ज्ञान जाय म्हूण सांगून मागता की तांकां ज्ञान दितलो परमात्मा दिकून ताका वेदाय नमः म्हणचे तशी वेद विदे नमः वेदांता मुखांतर आमी परमात्मा अर्थ करून घेवचे जाल्यार ते वेद म्हळ्यार समस्त ज्ञान सुचे परमात्माक तशें न्हू समस्त वेद गोत आशिल्लो देवा वेद वित वेद म्हळ्यार कसले तो गोत आशिल्लो विद म्हळ्यार कळचे वेद म्हळ्यार कसले म्हणून ज्ञान कळ्ळलो वेद म्हळ्यार ज्ञान म्हणून अर्थ येता ज्ञान आशिल्लो ज्ञान कळ्ळलो वेद कसो म्हूण कळ्ळलो परमात्मा जावन परमात्मा दिकून ताका वेद विदे नमः आतां आमी वेद शिकता आतां चतुर्वेदीच्या न्हय आसाची 4 वेद शिकले पुरे शिकता जाल्यार परमात्मा ज्ञान कसले ते आमकां कळना सामान्य जावन आशिल्ल्या जनांक आमकां कळना पुरे कसं शिकला कसं गोत्त असं म्हणटा ताजे पशी ಸ್ವಲ್ಪ चड परमात्मा आशिल्लो दिकून तो वेद विदे नमः अव्यंगाय नमः व्यंग म्हळ्यार कसले न्यूनत आशिल्लो तो अव्यंग म्हळ्यार परिपूर्ण जावन आशिल्लो कसले न्यूनत नानत येयले दिकून पूर्णांग जावन आशिल्लो दिकून ताका अव्यंगाय नमः म्हणचे व्यंग म्हणचे कोणाक म्हळ्यार विकलांगाक परमात्मा तशें कसले ना परमात्मो रुपान गुणान सर्व विशयांतूय तो परिपूर्णची तशें जावन ज्ञानी जावन आशिल्ले जनाकय अव्यक्त जावन आसून तो परमात्मा जगत रक्षण करता दिकून ताका अव्यंगाय नमः म्हणचे आतां वेदांगाय नमः वेदाक स अंग म्हळ्यार पार्ट्स म्हणटा आमी तशी लेखला शिक्षा व्याकरण छंदसु निरुक्त ज्योतिष्य कल्प म्हळ्यार स विभाग वेदाक आस सगळेची वेदची तो अमळ नवे वेदाय नमः वेद विदे नमः अव्यंगाय नमः वेदांगाय नमः वेद तोची वेद परिपूर्ण जावन कळ्ळलो तोची कसले न्यूनत नातेल तोची दिकून वेदांगय तोची वेद तोची म्हणटना एक परिपूर्ण वेद तोची म्हणटना ते वेदाक स अंग केलं रे वेदांगय तोची न्हय तशी त्या वेदांग शिक्षा व्याकरण छंद सामकें कसले सांगता म्हळ्यार तातूंत शिक्षा म्हळ्यार कशें म्हळ्यार वेद मंत्र उच्चार करचे कशी कसले एक चुकीना अशी उच्चार करचे एक शिक्षण दिवचे शिक्षा तशीची केन्नाय कसले आमी संस्कृतांत म्हणटा पळय मा आनी माम म्हळ्यार म्हाका म्हळ्यार अर्थ मा म्हळ्यार नाका म्हळ्यार अर्थ येता मा कुरु माम कुरु असल प्रयत्न आमी चुकून ताजे खातीर कडेरी पळचे न्यूनातिरिक्त दोष प्रायश्चित्त सांगचे जावं विसर्ग बिंदू मात्रा आनी पदपादाक्षरेणी मा न्यूनम आप्यतेक्तम मा क्षमस्व पुरुषोत्तम म्हूण आमी म्हणटा पळय विष्णू सहस्रनाम जेव कसले म्हणले कुडले इतक म्हळ्यार आमगेले कितले की विसर्ग बिंदू असल पळय चुकून आनी मत्ता एक बिंदू चुकला रे पळय माम म्हाका ते बिंदू काडून मा म्हळ्यार नाका म्हळ्यार अर्थ येता तशीची पल म्हळ्यार मांस म्हूण अर्थ येता खंय फल म्हळ्यार फ्रुट्स म्हळ्यार अर्थ येता हे आमी म्हणटा चिके चड उणी जाल्यार कसले सकळी अर्थांतू हे पळय भिन्नत येता पळय ताचे खातीर त्या गुरुमुखेनच पुराय शिकोवका कसले न्यूनत जायनी हें शिक्षा
तशी कल्प खंयची मंत्राचे आराधना आमी कशी कोरयत, खंयची कडेन खंयची मंत्र जावका, ताजे आराधन करचे विधान कसले हे शिकोवचे कल्प. व्याकरण म्हळ्यार एक वेदांतुले एक शब्द जाव एक वाक्य सकट समज जावन अर्थपूर्वक जावन उच्चार कोरका जाल्यार आमी कसल सकट अंश मना दवरून घेवका. हे आमकां व्याकरण शिकयता. आमी बरलेले व्याकरण ही तशी भाशेचे तेच शिकोवचे आमकां. तशी निरुक्ता म्हळ्यार एक शब्द ते खंयच्या धातून उत्पन्न जाला, ताका कसल अर्थ व्याप्ती हे पुरे शिकोवचे निरुक्तांत. तशी ज्योतिष म्हळ्यार कसले एक पुण्य कर्माक प्रशस्त काल कसल कोरका, खंयच्या निमती पुण्य मेळटा, कसं केल्ल्या चांग ह्या पुरे ज्योतिष म्हळ्यार भागांत आमी शिकवयता. छंदस म्हळ्यार देवाल गुणगान करतना ते मंत्र एक लयबद्ध जावन प्रासबद्ध जावन छंद जावन आयकुच्या जेवची तशी मनशाक पूरक जालेले एक अंशाक छंदस म्हणून म्हणचे आमी. तशी जेव वेदांगाय नमः वेद विदे नमः एक पंत इले वेद विदे नमः उपास वेदो वेद विदव्यंगो वेदांगो वेदवित् कविः वेदो वेदवित् ಅವ್ಯಂಗೋ वेदांगो वापस वेदवित् आयले पळय वापस वेद विदे नमः. हांगाई तेंचे दिसता आमकां कसले वेद परिपूर्ण जावन कळ्ळलो तस जावन ताका वेद व्यास जावन अवतार घेवन येवन वेद विभजन करून कलियुगांत उलझन तितलेक ज्ञानी न्ही म्हण कळटना तांकां सुलभ रितीरी शिक्षा जावका म्हण म्हळेल खातीर 28चे कलियुगांत तो परमात्मा वेद व्यास जावन येवन सर्व वेद विभजन करून सुलभ करून जगत्याक सरळ जावन वाजूच्याक साध्य करून दिलेलो तसलो परमात्मा तो कोण वेद व्यासू. तशी देवाक अर्थ करून घेवका जाल्यार देव कसा म्हणून कळका जाल्यार वेद मुखांतर कळका आमकां. देवाक संतोष कोरका जाल्यार वेद मुखांतर कोरका. कसल केल्यार देवाक संतोष जाता म्हणून आमकां कळचे वेदा निमतीचे म्हणटना ते वेदा मुखांतर देवाले आमी वच्चाक कळका जाल्यार वेद आमकां शिकू जावका. हे कश्ट साध्य आशिल्ले वेद सुलभ साध्य करून दिलेलो तसलो परमात्मा वेद व्यासो आमकां वेद सुलभ विभजन करून दिवन वेदा मुखांतर देवाक अर्थ करून घेयाची म्हूण सांगून लोकांक वेद विभजन करून दिवन वेद व्यास म्हूण नांव पाविल्लो तसलो महाविष्णू वेद परिपूर्ण जावन अर्थ जाल्लो ताका मात्र गोत्त आशिल्लो ताका मात्र तशें जावन तो वेद विदे नमः. कवये नमः वेदवित् कविः कवये नमः सगळेची महाज्ञानींक कवी म्हणचे कवीं कवीं नाम उपमाश्रमस्तवम म्हणटाचे आमी कोणाक गणपतीक कवीं कवी नाम ज्ञानींकय ज्ञानी तशें जावन गणपतीला आराधन करचे पळय सुरवेक कसले एक शिकवणे वचे जब कसले जब जब जाल्यार महाज्ञानी जावन आशिल्लो परमात्मा देखून ताका कवये नमः म्हण म्हणटाचे. क म्हळ्यार एक आनंद दितलो खंयच्या निमती विशिष्ट ज्ञान दिवन एक ज्ञाना निमती मेळचे तसले आनंदाचे अनुभव करयतलो परमात्मा. आमकां कसले एक अनुभव जावका जाल्यार त्या अनुभवा विशयांत थोडे ज्ञान जावका जाता पळय. तशी विशिष्ट आनंद कसले म्हळ्यार देवाक पावच्या तितलो व्हड आनंद कसले नाकाय ते कळका जाल्यार आमी देवा पावका म्हणटा पळय. स्वर्ग म्हळ्यार कशें आसा कोणाक गोतू तानू सायಬೇಕು ಸ್ವರ್ಗ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮೋಕ್ಷ म्हळ्यार कशें आसा तेवूय कोणाकय गोतना. तशें जावन मोक्षावची आशिना. स्वर्ग पुणी आमकां पुराणांत न्ही ಸ್ವಲ್ಪ सकडी आयकून गोतस बारी एक भांगराचे घर खंय जाल्ले थंय पुराय अप्सरा स्त्री असताच काही लेखील मेळटा काही असल पुरे कसं की सकडे आमी पुराणांत वाजून ओ चमकले स्वर्गा वच्चो का नरकांत बिभत्स जावन आशिल्लें कसं की एक दृश्य आमकां पुराणांत मेळटा. म्हणटा नरका आशी कोणाकय ना जाल्यार आमी करचें पुरे काम नरकाक वचचें जाल्यार ती नरकाची आशा आमकां कोणाकय ना स्वर्गा आशा आसता. जाल्यार ते स्वर्ग कशें आसा म्हूण कळकले थंय वच्चो का थंय वचून ते स्वर्गाचे अनुभव घेवका जाल्यार हांगेतन आमकां उडगास आसतवे ना. आमी शरीर मेळटा तरी कसल बोगल्यांचे तेंचे आमकां उडगास आसना. सनपणेचे विसरता वृद्धाप्यारी आतांचे पुराय विसरता तेंचे आमकां उडगास आसना. आनी पूर्वजन्माक कसं केलें त्या पूर्वजन्माच्या न्ही ह्या जन्मा मध्ये आमी खंय आशिल्लीची तेदन आमी खंय चमकल्लीची सुख भोगलीची की कश्ट भोगलीची की कसं केलें आमकां कसले उडगास आसना.
स्वर्ग भोगल्यारे उडगास असना, नरक भोगल्यारे आमकां उडगास असना. जाल्यार आनंद दिवचे तसले एक विशिष्ट ज्ञान दिवचे तसलो परमात्मा दिकून ताका कवये नमः म्हणजे आमी आतां शब्दाचे एक अंतर आमकां कळका. हें कोण शिकयता म्हळ्यार गोत्तशिलच्यान शिकयता. आमकां एक अभ्यास आसा कसले फुडें कागद ಬರೆಯುತ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಇದ್ದೀರೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇರಿ. योगक्षेमक्कागी म्हळ्यार कसले ते एक बरोवचे एक लोकार रूढी जावन गेलेले ते निम्मा योगक्षेम म्हळ्यार कसं न्ही. योगा म्हळ्यार आमकां कसले जावका ते मेळचे एक योग जाल्यार क्षेम म्हळ्यार ते आमकां दवरून घेवचे योग जावका. तशें हांव देवाले देवान तेंचे म्हळें योगक्षेमम वहाम्यहम. तुमकां खंयचे वेळा कसले मेळका ते मेळोवन ते दवरून घेवचे तसले योग्यताय तुका दिता. नानांतल्यान नान एक राश करून घालचे पुत्तान पुरे लय करून घालचे. ते योग ते क्षेम नानांतल्यार कसं प्रयोजन जाल्लें. तशें जावन योगक्षेमम वहाम्यहम अनन्या चिंतयंतो माम. कोण मेगेलें अनन्य चिंतन करता तांगेलें योगक्षेम हांव पळोवन घेता म्हळ्यार योग म्हळ्यार तेच सांगलें न्हू कसलें आम खंयचे वेळार कसले दिवका चांग त्या परमात्मा दिता ते चांग आशिल्लें व्हरून घेवचें तसलें ज्ञानय दिता. तशें जावन ताका कवये नमः म्हणचे. तदनंतर लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्द्रंष्ट्र चतुर्भुजः. लोकाध्यक्षाय नमः. अध्यक्ष म्हळ्यार पुराय पळयतलो तशें जावन ताका अध्यक्ष. एक सभेन ताका अध्यक्ष करून बसयल्यार ताणें पुरे पळोवचें आसा. सभेन तूं कोण कसलें भाशण केलें कोण कसं वा साक्षी ताका पुरे कोण कसं उलयलें कोण कसं केल्लें सभेर कसं सकट कार्यक्रम जाल्ले ते पुरे अध्यक्ष आले. जवाब म्हळ्यार तागेले निगा म्हळ्यार ताण पळोवन घेवका ते म्हूण सांगून आसा. तागेले अद्राक आयचे कार्यक्रम कसले म्हूण म्हळ्यार एक चिटी हाडून दिताचे अध्यक्षाक ताजे नंतर हें जाता ताजे नंतर हें जाता. तागेले अवगाहनेक हाडून ते सभे कार्यक्रम जेवचे. तशें जावन तो सभाध्यक्ष. तशी अध्यक्ष म्हळ्यार सर्व पळोवन घेतलो म्हण वा लोकाक अध्यक्ष समस्त लोक म्हळ्यार जन सृष्टी करलेले जन म्हळ्यार आमी मनुष्य म्हणणे प्रजनन जनन घेवन येईल सर्व सृष्टींक. तशीची 14 भुवन म्हणटाची ऊर्ध्व सप्त अधो सप्त लोक म्हण 14 लोक आसा भूमी समीत ऊर्ध्व सप्त तांतू भितरी ऊर्ध्व लोकाचे सप्तांतूची भू समीत येता भूंय समीत. तशी अतल वितल असले 7 अधो लोक. हे सगळेची ब्रह्मांड म्हणून घेता. या ब्रह्मांडाक तो अधिपती जावन सर्व जनाक पळोवन घेता दिकून सर्व समस्त सृष्टीक सगळे ब्रह्मांडाक पळोवन घेतलो दिकून ताका लोकाध्यक्ष म्हणचे. तशीची सुराध्यक्षाय नमः. सुराध्यक्ष म्हळ्यार सुरा म्हणजे कोणाक देवतेंक सुर म्हणचे. तशी देवतेंकय अधिपती जावन आशिल्लो सर्व इंद्रियांक नियामक देवती कोरून तांगेल नियामक जावन आसोच परमात्मो देखून ताका सुराध्यक्षाय नमः म्हणजे. एक शरिरांतू समस्त देवते आमगेली इंद्रियांक अधिपती जावन आसाची तांकां परमात्मो हृतकमलांत त्या शरिराचे हृतकमलांत बैसून घेवन केंद्रस्थळ ते हृदय म्हणून म्हळेलें तांत बैसून घेवन कसं एक देशाक कॅपिटल शी हृदय आमगेल्या देहाक हृदय कॅपिटल. तशी तांतू परमात्मा एक बिंदू रुपार बैसून घेवन त्या सगळे शरिराचे खंयचे अंगांगाचे खंयचे नियामक देवते आसा तांकांय नियमन करून घेवन शरीर पालन करता. मान नाही सर्व सृष्टींक पळोवन घेवन सृष्टी पालन करता. मात्र न्ही समस्त देवतेंकय तोच अधिपती जावन आस देखून सुराध्यक्षाय नमः. धर्माध्यक्षाय नमः. धर्म पळोवन घेतलोय तोची धर्मूय तागेले अधीन जावन आसा. धर्म पळोवन घेतलोय परमात्मोची धर्म अध्यक्ष धर्मूय पळोवन घेतलो. म्हणच्याक म्हणलें भीष्मान धर्मस्य प्रभुरच्युतः. धर्माकय अधिपती जावन परमात्मो आसू देखून धर्म म्हळ्यार कसले विधी निषेधात्मक जावन आसचे धर्म म्हणटा. म्हळ्यार कसल कोरका कसल करू नज्ज म्हण कोण सांगचे म्हळ्यार धर्मात. विधी म्हळ्यार ह्या वर्ण आशिल्ल्या जनान ह्या आश्रम आशिल्ल्या जनान ह्या सकळे
पालन कोरका नियम या धर्म या सकड कुरकनच व अधर्म निषेध करूनच तशारी आम कसल कोरका कसल करूनच म्हणून कोण सांगता धर्म सांगता तस जावन तो धर्माध्यक्षाय नमः धर्माध्यक्ष तो धर्म पळून घेतलो मात्र न्ही आदिशेषाक आणि मुख्य प्राणाकय धर्म म्हणून सांगून आपयताच के आदिशेषाक आणि मुख्य प्राणाक तांकाय तोच नव्हे अधिपती जावनस आदिशेषा जावो मुख्य प्राणा जावो मुख्य प्राण देहा भितरी भायरी सकडी काम करता एक शरीराचे भायरी असतो तो भितरी 10 रुपारी आशिल्ले प्राणांक तो रखवाल जावन आसता म्हळ्यार तागेले अधीन ते देहांतूल दश प्राण मुख्य प्राणाला अधीन तशी भायरी तो 12 रुपार भोंवतर आसता देहांती उच्छ्वास आनी श्वास रुपाय करचे मुख्य प्राणानच म्हण आमी म्हणटाची तशीची शेषू सगळे भुंयचे आमी ग्रॅविटेशनल फोर्स म्हणटा पळय तो शेषू काय कळ्ळें तशें सगळे भुंयचे ग्रॅविटेशनल आकर्षणा शक्ती जावन संकर्षण रुपारी शेष आस देखून त्या शेषाकय धर्म म्हूण नांव घेतिल्लें शेषाकय धर्म म्हूण नांव घेतिल्लें मुख्य प्राणाकय अध्यक्ष मुख्य जावन आसूचो देखून ताका धर्माध्यक्षाय नमः म्हूण म्हणटाचें कृता कृतये नमः कृत आनी अकृत कृताकृत कृत म्हळ्यार करतलो अकृत म्हळ्यार करना नातिलो देवाक करतलोय म्हणलें करना नातिलोय म्हणलें इति कतीर म्हळ्यार लोकाचे सृष्टी पालन लय ह्या 3 कर्म तो करता मात्र न्ही शरिरा भितर आसून त्या शरिरांतू सर्व कर्म करून ते शरिराक प्रारब्धाचे कसल भोगूक आस ते भोगयता ते शरिरा निमती जावकाशील कर्मय तोच करयता जाल्यार लोकाचे काम करतना जेवो शरिरांत बैसून शरिराचे काम करयसितना जेवो त्या शरिरा निमती जावचे पाप पुण्याक कसले तो बाध्य आसतू न्ही ताणें भोगोवचे मात्र तो बाध्य आसता न्ही तेंची सगळे सृष्टी स्थिती लय 3 कोरून 3 काम कोरून सगळे जगत्य पळोवन घेतिल्ले जाल्यार आपण पळोवन घेतिल्ले म्हणून खंय सांगना नातिल्ले देखून तो निरपेक्ष ताका इतले पुराय केल्ले कसले नाका सुरवेक सांगले शिशुपालाक तो मथुरे सिंहासनार उग्रसेना बसयले कंसाल नंतर विभीषणाक लंकेचे सिंहासनार बसयले ताका कसले नाका तशी आशिल्लो परमात्म निरपेक्ष जावन आशिल्लो परमात्म देखून निर्लिप्त जावन आशिल्लो स्थितप्रज्ञ जावन आशिल्लो परमात्म देखून तो कसल काम करयसिल्यार तो करयना नातल्या बरी अकृत म्हणून घेता आमगेले भितर आसता आमगेले निमती सर्व काम करयता जाल्यार ते करैल कामाचे कसं की एक चांगपण वायटपण आसा पळय ताजे कसले ताका खंयच्याकय तो लिप्त जावन आसना परमात्मा म्हळ्यार कसले बाध्य आसतो न्ही तो आमगेल्या शरिरा निमती जेवचे पुण्य कामाक जेवो पाप कामाक जेवो आमी बाध्य आसता ते पुण्य कामय पाप कामय करोवचे परमात्मानाची ते जिवात्मान घेतिल्ले शरिरा दुखून खंयच्याक समजावन म्हळ्यार पूर्वाचे एक प्रारब्ध कर्म भोगूंक घेवन येताच पळय ताका समजावन चांग कामय वायट कामय ते शरिरा दुखून जाता जाल्यार परमात्मान करोवचे मांत्र शिवाय ते परमात्माक कसले बाध्यता म्हूण म्हणलेलें ना त्या कामा दुखून तशें जावन तो कृत करयतलो अकृत कसल्याक बाध्य आसतो न्ही करना नातील वरी आसतो तो म्हूण सांगून चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्द्रंष्ट्र चतुर्भुजः चतुरात्मने नमः चतुरात्मने नमः म्हळ्यार ब्रह्मो दक्ष प्रजापती काल आनी अखंड जावन आशिल्ले समस्त जीव जगत म्हळ्यार क्रिमी किटां दुखून ब्रह्मादी देवते तै पुरायांतू आत्मस्वरूपी जावन तोच आसता देखून ताका चतुरात्मा म्हूण म्हणटा मात्र न्ही सगळे शरिरांतू जागृत स्थिती सपनावस्था निद्रावस्था तुर्यावस्था ह्या 4 अवस्था आसता एक शरिराक विश्वात्मा तशीची तैजस प्राज्ञ तुर्य म्हूण म्हणलेले 4 रुपार देव हे आमगेले जागृत स्थिती आमगेले स्वप्नावस्था आमगेले निद्रावस्था आनी एक
तुरीय अवस्था म्हळ्यार परमात्मा पळत तसल ते आनंद मेळचे तसल एक तुरीय जावन वचोवची अवस्था ती. हे 4 अवस्थेचे कंट्रोलिंग पावर परमात्मा आमगेल शरीराचे पुरे आमगेल जागृत अवस्थे आज्ञाचक्रा बैसून आमगेल करीना पुरे काम करयस इतकयतो. स्वप्नावस्थेंतू विशुद्धी चक्रांतसून आम्ही जागृत अवस्थेंत कसलच कडी मना मस्त व्हरून गेला त्या स्वप्नावस्थेंत आमकां वापस दाखयता. तशी निद्देंतू आमकां गोत्तू वचन आमी कसल करता म्हणटा तसले एक निद्रावस्था आसता. सगळे दीस आम्ही करचे म्हण न्हीद आमकां होवन खंय वेळार गोतना पळय त्या वेळार तो आमकां रक्षण करतना परमात्मा. नानातले प्रति एक न्हीद एक नमने मरणशी मरण जलल शरीरा कसल करता म्हणून कळतो. तशीची आमकां न्हीद मेळची म्हळ्यार तशीची एक न्हीद म्हळ्यार एक दीस दुखून एक दिसाक ते शरिरा एक मरण जावन एक जन्म येयल्या वरी त्या निद्रावस्थेंत ते शरीर तो रक्षण करता परमात्मा. तशी ब्रह्ममानसपुत्र म्हणटा सनक सनंदन सनत सुजात सनत कुमार हांगेलांतूय तो आत्मस्वरूपी जावन आसा तशें जावनूय ताका चतुरात्मा म्हूण येता म्हण लेखल्यार मान न्हय. जगत्यांतू 4 नमने जीव ताणें उत्पत्ती केला. जरायुज अंडज स्वेदज उद्बीज म्हणून. जरायुज म्हण आमगेल तसले घर बांदून भायर येवन जन्म घेवचे तसले शरीर घेवनूची. तशी अंडज म्हळ्यार मोठ्या रुपार येवन मुखारसून तांकां मोठो बेतून येता शरीर येवचें. तशें उद्बीज म्हळ्यार बी घाल्यार त्या बी घालतना आमकां कसं म्हणून कळनातले वृक्ष जावन येवचे ते उद्बीज. तशीची स्वेदज म्हणून म्हळ्यार आत्ता पळय आमी वायरस बॅक्टेरिया म्हणून म्हणटाचे हुमेन तूं जेवचे तसले ताका स्वेदज म्हणचे. हे 4 रितीचे जीवसृश्टी केल्लो देखून ताका चतुरात्मा म्हूण येता. मात्र न्ही सूक्ष्म स्थूल लिंग शरीर स्वरूप शरीर दितलो. सूक्ष्म स्थूल शरीर म्हळ्यार हें जन्मा येवन चरड दुखून मरणावस्थेत ते शरिरांत मस्त विकार चेंजस जाता ते स्थूल शरीर. सूक्ष्म शरीर म्हळ्यार मरणानंतर खाली पंचतन्मात्र खंयचे ज्ञानेंद्रियाचे शब्द रूप रस गंध स्पर्श ताजे नंतर मन ते वच्चे सूक्ष्म शरीर. स्थूल शरीर हांगा सोडता जाल्यार आमकां आमगेल मन म्हणलेलें आसता चेतन म्हणटाची तें आसता. ताजे नंतर शब्द रूप रस गंध स्पर्श हे आसता. आमकां तेची कोणकी म्हणलेली खंय अच्युतदास मामान म्हणजे त्या उनाक आंबे पटोवन दवरचे शिक्षीत आमकां देह ना त्या ऊन की थंड म्हणून कळकना म्हण हें आमकां स्पर्श आसता बी न्हय. स्पर्श ज्ञान स्पर्श तन्मात्र आशिल्लें देखून तें कळटा आमकां प्रति एक. मागीर तें सूक्ष्म शरिरांत जेवा ताजे नंतर लिंग शरीर म्हळ्यार आमकां शरीर मेळूतय आमी खंय आसता पळय ताका लिंग शरीर म्हणचें. ताजे नंतर स्वरूप शरीर म्हळ्यार आमी खंयचे योनींत येताची ते स्वरूप. हे 4 नमुने शरीर दिवचे परमात्मानाचे आमकां. तशें जावन ताका चतुरात्मने नमः म्हणचें. चतुर्व्यूहाय नमः. चतुर्व्यूह म्हळ्यार देहांतू संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव हे 4 रुपार आसून शरीर कार्य जावन करोंक जावन रक्षण करचें तसलो परमात्मा तो. तशें जावन ताका चतुर्व्यूह म्हणचें. तशीची सृश्टी करचें प्रद्युम्न रुपाचे देवान, स्थिती पालन करचें अनिरुद्ध रुपाचे देवान, लय करचें संकर्षण रुपाचे देवान, मागीर मोक्ष दिवचें वासुदेव रुपी देवान. हे 4 रुपारी शरीर म्हळ्यार पिंडांडश्च पुरो ब्रह्मांडश्च पुरो. हे 4 रुपारी खंयचे अनिरुद्ध संकर्षण प्रद्युम्न वासुदेव रुपार रब्बून सगळे जगत कार्य खंयचे शरीर कार्यश्च पुरते पिंडांडाचे ब्रह्मांडाचे कार्य चलोवन दितले देखून ताका चतुर्व्यूहाय नमः म्हणचें. चतुर्दंष्ट्राय नमः. चतुर्द्रंष्ट्र यज्ञ वराह जावन अवतार घेवन येतना ताका 4 कोरे दाडे आशिल्ले म्हूण म्हणटाची. ताजे वयर भुंयक दवरून हाडलेले ताणें म्हूण सांगून ते कसले म्हूण म्हळ्यार तशीची मन बुद्धी अहंकार चैतन्य चित्त म्हणटाची त्या 4 कोरे दाडे रुपार घेवन येईल तो म्हूण सांगून म्हणटाचे आमी. तशी यज्ञ वराह जावन येतना 4 दाडे आशिल्लो देखून ताका चतुर्द्रंष्ट्राय नमः म्हणचें. जेवो 4 पुरुषार्थ जावन आशिल्ले धर्म अर्थ काम मोक्ष असले 4 श्रृंग. श्रृंग म्हळ्यार एक श्रृंग आमी शिंग म्हूण म्हणटात न्हय. शिंग म्हळ्यार वयर सुत्ते तसले एक श्रेष्ठ अवस्था जिवाक
सांगिलो श्रेष्ठ स्थान स्थिती धर्म अर्थ काम मोक्ष असं श्रेष्ठ पुरुषार्थ जीवाक सांगिल परमात्मो दिकून ताका चतुर्द्रष्टाय नमः म्हणून म्हणचे हिरण्यकशिपूक हिरण्याक्षाक यज्ञवराह जावन नाश केलेले हिरण्यकशिपूक ताणें सिमू जावन नाश केले ताका 4 कोरे दाडे आसता पळय हिरण्यकशिपू म्हळ्यार तांकां भांगराची पिशेक तशी आम्ही जिवनांतू भांगरा मागशी संपत्ता मागशी धांवल्यार चतुर्द्रष्टाय नमः म्हळ्यार उडगास केल्या पुरो आमकां आमगेले ते अहंकारू तो नाश करता कसले आमगेले एक भांगरा वयरचे मोह ते मनान तो आपण होड म्हळ्यार अहंकार ह्या पुरे तो नाश करता चतुर्द्रष्टाय नमः त्या खातीर म्हळ्यार हिरण्याक्षाक भांगर दिसचेशील ताका संपत्ता वैरी आश आशिल्ली तशें जावन ती रत्नगर्भा वसुंधरा म्हळ्यार पळय तागेलो दोळ कसो म्हळ्यार एक्सरे दोळशी ताका ते भुंयीचे गर्भांत आशिल्ले भांगरा राशी दिसली की तशें जावन भुंयक घेवन धांविल कैत हिरण्याक्ष तशी हिरण्यकशिपूक कसले म्हळ्यार कशिपू म्हळ्यार एक उशे म्हणून सांगून अर्थ येता तसलो तो भांगराचे हांतलारीची निद्दो तितले तागेले आशिल्ले हिरण्यकशिपूले ताजी निमती तो मस्त अहंकारी जालो तितली संपत आसून तशें जावन ते कोणाक भांगर दुड्डू अधिकार कीर्ती असल पुरे येवन अहंकारी जावन खंयचे वेळाक तांकां एक बुद्धी भ्रश्ट जातकी अज्ञानी जावची दी कडेन वताच की प्रापंचिक दी कडेन वताच की तसल जनान हे विष्णू सहस्रनाम वाजयतना चतुर्द्रष्टाय नमः म्हण नित्य येता पळय त्या वेळार आमकां ते स्थिती दुखून तो पार करता आमगेल्या मनाक बुद्धीक अहंकार यान अशी देव पळयता तशीच चतुर्भुजाय नमः लोकरक्षक जावन सदा सर्व काळ चतुर्भुजधारी जावन शंखचक्र गदा पद्म धारी जावन परमात्मो रक्षण करता म्हणटाचे आमी त्याची तांत भितर सांगली नवे चक्र धर्माचे संकेत जावन आसता शंख एक अर्थ म्हळ्यार धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य पुरुषार्थांतो धर्माक संकेत जावन चक्र आसल्यार अर्थ संकेत जावन शंख आसता तशी गदा आमगेले एक स्वच्छंद जावन वचचे काम नाश करता तशीच पद्म म्हळ्यार शांती दिता मनाक ते शंखचक्र गदा पद्म धारण करतना ताजी श्लोक संध्या वंदन ते प्रियेंचे सांगता तशी ते शांत म्हळेले एक मनस्थिती दिवचे पद्म मुद्रा धारण करतना तेची ते पद्म म्हळेले मोक्ष स्थिती आमकां दिता तशी चतुर्भुजधारी जावन शंखचक्र गदा पद्म धोरण घेवन पुण्य पुरुषार्थ सिद्धी करचे तसल परमात्म दशकून ताका चतुर्भुजाय नमः म्हणचे भ्राजिष्णवे नमः म्हळ्यार स्वयं प्रकाश आशिल्लो परमात्म तो आम्ही ताका म्हणटा कसले स्वप्रकाशो परम ज्योती पुराय जनाक उजवाड दितलो तशी पुरे म्हणटाच पळय आमी जगत्याक उजवाड दितलो अज्ञान म्हळेले काळोख नाश करून ज्ञान म्हळेले उजवाड दितलो कोण म्हळ्यार परमात्मो तस जावन भ्राजिष्णवे नमः ताणें भगवद्गीतेन तुवें सांगला आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविः अंशुमान म्हणून म्हळ्यार आदित्यानाम अहम विष्णु आदित्यालान तूं आदित्य म्हळ्यार आदितील पूत जाल्यार हांगा सूर्य म्हणल्यार तांगेलान तो आवची महाविष्णू हांवाची सूर्याक प्रकाश दितलो रवी म्हळ्यार सूर्य ताका किरण दितलो हांवाची म्हूण सांगून भगवद्गीतेन सांगला पळय सूर्य चंद्रा भितर राबून प्रकाश दितलो आपणाची म्हूण सांगून तशीच भ्राजिष्णवे नमः भोजनाय नमः भोजन म्हळ्यार आमी एक जेवण म्हणून म्हणटाची अन्न ब्रह्मू म्हणटाच पळय आमी परमात्माक अन्नांतूय तोच समध्वाचार्यान सर्वम विष्णुमयम इदम जगत म्हळ्यार तांकां खंयच्यान पळयलें रे जेवचे शितान तूं जेवो खंयच्यान तूं खंय सुत्तमुत्त तांकां विष्णू परमात्मा व्याप्त जावन आशिल्ले दिसता आशिल्ले तांकां तशी थसल स्थिती येवका तितली ज्ञान जेवका पुराय परमात्मूची म्हूण सांगून तशी अन्न ब्रह्म म्हूण सांगून लेखून घेतली अन्न ब्रह्म म्हणून घेवची देवा तशें जावन तो कोण भोजनाय नमः तशी जे भगवद्गीतेन आसा ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतौ ब्रह्मेव तेन गंतव्यम
ब्रह्मकर्म समाधीना ब्रह्माग्नौ ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविः प्रत्येकांतु देवोस तशी पण आम्ही कसले देवा दितना इदम दत्तम न ममा तूचेच परमात्मा तुवे दिवैशिलेले म्हणून सकून सांगचे पण आम्ही कसले एक हुता म्हणून सांगून यज्ञ दिता की तंतुही परमात्मस अग्निंतुही परमात्मस ब्रह्माग्नम ब्रह्महविः ब्रह्मणा हुतौ ते हुत कसं सकड आम्ही घालताचे अग्निक तंतुही परमात्मस ब्रह्मेव तेन गंतव्यम प्रतीची अंत भितरी परमात्मू असं म्हणून सांगून तशी सृष्टीचे कणकणांत परमात्मा आशिल दिकून आम्ही खाऊचेच असेल अन्नांतू पिवचेत असेल उदकांतू पुरायांतू परमात्मा असचीच शरीरांतूय परमात्मा असचीच त्या उद्दाक त्या वारे त्या पंचभूतात्मक शरीर म्हळ्या त्या केदना पृथ्वी वायू आकाश अनिल अनल अंत भितर परमात्मा आसकी उदकांतू सकट परमात्माच की ताजे अंशा निमती जल्ले या शरीरांतूय परमात्मास म्हणतना मागिरी म्हणता हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम अन्न इतोची ते अन्न जीर्ण करयतलो इतोच खावयतलो इतोची जीर्ण करतलो इतोच तश्चावनो भोजनाय नमः भोक्त्रे नमः सर्व जीवांतू त्या जीवात्मा मोठो परमात्मा स्वरूपी जाऊन रब्बून त्या जीवाक इंद्रिय ग्राह्य सकल भोग भोग करचे इंद्रिय ग्राह्य म्हणरी कर्मेंद्रियश्चा पुरो ज्ञानेंद्रियश्चा पुरो ताजी निमती कसलच कडे भक्त पडत्या भोगई सुचई परमात्मानच इत्याक म्हणरी प्रति इंद्रियाचे नियामक देवतेंकही तो नियामक जावन असं तस जावन ते शरीरांतू रब्बून घेऊन की जेव्हा सगळे ब्रह्मांडा कसल जाता तंतु त्या पुरय की करयतल परमात्मो दिकून पुराय जीवा मुखांतर भक्तलय तोच परमात्मा भोक्त्रे नमः अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च नमाध्यायांतू कृष्णान सांगला अहम ही सर्व यज्ञानां कसल यज्ञ त्या यज्ञ म्हळ्यार आम्ही हुत दिवन करचे अग्नी मुखांतर करचे यज्ञश्चा पुरो ज्ञान यज्ञश्चा पुरो दानश्चा पुरो जप यज्ञश्चा पुरो तांतू भितर भगवद्गीतेन कितले किने मने यज्ञ सांगला देवान स्वाध्याय प्रवचन त्यामुळे एक यज्ञ म्हणतात ज्ञान यज्ञ तपोयज्ञ द्रव्य यज्ञ या कसल सकड यज्ञ म्हणून सांगला पडे परमात्मान त्या प्रति यज्ञाचे भोगता ते घेतलय तोची प्रभुरेवच ते यज्ञ करयच्या प्रेरण दितलय तोची करयतलय तोची ते यज्ञा मुखांतर कसल की आम्ही दिता पडे ते घेतलय तोची वापस फलस्वरूपी जावन फल जावन ते वापस आमकां दितलय परमात्मोची तशी ओम सहिष्णवे नमः परिपूर्ण सहना शक्ती आशिल परमात्मा पळय शिशुपालान ताका कितली की सकाळ उलयला रे ताणे म्हणचे मेगेल सहन चुकून ताणे तागेले ते पुरी काणी कसं नाही म्हणून तागेले 108 तप्पु म्हळ्यार अष्टोत्तर म्हळ्यार ಲೆಕ್ಕಾನ 1 2 3 4 108 ನೇ 108 म्हळ्यार उत्तर शत चेपशी अष्टोत्तर शतनामा शत म्हळ्यार अष्टोत्तर शत म्हळ्यार शत 100 पेशी चढ आम्ही 100 म्हळ्यार ओड चूक मस्त चुकी कमी 100 गटल्यान चुकी म्हणताचे तसे 100 पेशी चढ जाल्यार म्हळ्यार ताजे अर्थ कसं 100 म्हळ्यार एक पूर्ण संख्ये म्हणजे जाल्यार ते पूर्णा पेशी चढ जाल्यार कमी चढ म्हणून म्हणजे तशी परमात्मान कृष्णान सांगचे कसं म्हणून म्हळ्यार कितले तप करू जाता तितले तप्पु करतरी म्हणून म्हणजे म्हणारे आणि तप्पु करल्यार साध्य ना म्हणून म्हणताच पडे तसल स्थिती कावताका दवरना म्हणजे शिवाय कृष्णान त्या 108 पंत ताण उरलेले 108 पंत लॅक केले लॅक कोरनांनी बशिल्ले ताका दिसले हे पूर्ण तप्पु जाल्ल्या गेला आणि कसल्या दवरचे हक्का म्हणून सांगून शिशुपालाक तशी तागेल वेळ जाल्लो तशें परमात्मान शिशुपाल तितले उलयतना सान दुखून शिशुपाल कृष्ण द्वेष सान दुखून कृष्ण विरोधी जरासंधाला ओट मेळून कितली ताणे कृष्णाक विरोध केला तदननी मारलावे ताणे ना मागिरी राजसूय याग जत्तरी मागिरी थंय अग्रपुजे वेळार कसं की उलयलो म्हण मारलेलो नाही ताका कृष्णाक कोण उलयला रे कोण उलयना नातल्या ताका कसले ना जाल्यार थंयक तागेले परिपूर्ण जावन जाल्ले पाप बोरून जाल्ले म्हणटकच शिशुपाला मारलेले ते दोळ थंय ताणें केन्ना की मारयत आशिल्ले
शिशुपालाला आम्हा दिलेलं उतरा कतिर म्हण म्हणचे पशी केन्ना की मारीच्या साध्य आशिल्लें कळ्ळें ते एक परिपूर्णता येव का ते तागेले एक बोर का पापा कळसो म्हणेल कत्र कृष्णान बाकी सोडलें ते दोळ ते सहिष्णुमे नमः म्हणा तशी देवाल एक सहनेक एक ताळमेक लिमिट ना आमगेल ताळमेक असं आमगेल सहनेक असं तागेला कसले ना शिशुपाला सहीसून घेतला ताणें तशी भक्तांक कसल अपराध केल्यार क्षमा म्हण म्हणलेले एक सहिष्णुता क्षमा दिवची शक्ती तागेलान तशी अजमिळाल पळय काणी आयकतना अजमिळान कितले अपराध केले रे खंयकी ताणें एक देवाल नामस्मरण केल्ली मात्राक ताका पुनः तागेल देवाल उडगास येवचे तशी कोर न्हू न ताणी केल्ले पापाक ते एक शास्त्री वचून तागेल ते ब्राह्मण कुल धर्माचे आचार विचार पुरय सोवून तिगेल मागशी भोवन आसूनय परमात्माल उडगास केल्ले मात्राक ताका पूर्वचे कसं विस्मरण जेल पळय तो कोण कसले ते पुरे पुन्हा स्मरण येवचे तशी कोरून वापस ताण ते खंय तागेले अपूर्ण जेल साधन ती साधन कोरून ताणें मोक्षा वची तशी केले कितले क्षमा शक्ती पळय परमात्माक तशी सहिष्णुवे नमः जगद आदिजाय नमः जगत आदिजाय नमः आदिच जगत्याचे पूर्वांतू आशिलो जगदादीचे म्हणे तशीची जगत्याचे पूर्वांतू आशिल तो सर्वादये नमः जगदादये नमः जगदादिजाय नमः तशी पूर्वांतू सृष्टी काम जवचे पशी पुढे जगत्य म्हळेले सृष्टी जवचे पशी पुढे दुखून परमात्मो आस दिकून तक्का जगदादिजाय नमः म्हणजे अनघो विजयो जेता विश्वयोनी पुनर्वसु अनघाय नमः न अगह अघ म्हळे पाप न अगह म्हळे पाप करना नतिलो पाप म्हण म्हळेल दोष नानतिलो कसले न्यूनत नानतिलो देखून ताका न अगह म्हणजे पाप करनी तेला कृष्णान अश्वत्थामाक मारतना धर्मराया करीन सांगत नव्हता आणि अश्वत्थामा तो नरो वा कुंजर ते कुंजर ते नरो म्हणतना शंकवाजिता तू सांग ताका कुंजर नरो म्हणेल मानत नरो वा कुंजर म्हणेल तर कांयच पडचे नका अश्वत्थामा होतो होता म्हणता धर्मरायाल करीन ती पट्टी मारायची कोण ज्याला धर्मराय पट्टी मारना म्हणत म्हणून थंय नरो वा कुंजर म्हणायसीत काही तो कृष्ण जाल्यार ते तशी सांगूक कारण कसले आमकां दिसता हो द्रोणाक मारूक साध्य ना म्हण म्हणेल कतिर अश्वत्थाम मेल्ल म्हण सांगले पुत्र व्यामोहान द्रोण मर्त म्हणून गोतसून कृष्णान पट्टी मारयले हे अन्याय न्हय म्हणून आमकां दिसला रे थंय ताका द्रोणाचार्याल वयरी भारी एक नमने प्रितीशील ताका कृष्णाक ताणें द्रोणाचार्यान म्हणचे आसना कोणाक दुर्योधनाक दिसाक 10,000 पुणी सैनिकांक मारता म्हण सांगून कितले पाप जाता युद्ध कसले युद्धाचे कतिरची कसले धर्मा कतिरची जाल्यार द्रोणाचार्य ब्राह्मण ताण एक युद्ध करचे म्हण ब्राह्मण जावन तो कसले क्षत्रियाचे एक धनुर्विद्य शिकिलो हत्या करची म्हळ्यार एक पापाची ताजे नंतर एक युद्ध म्हणून कितले जनाल नाश जाता तसल ते ब्राह्मण जावन आशिल्ले द्रोणाचार्याल करीन आनी पाप चड करची नाका कितले पाप करता तो म्हण म्हणेल कधी तागेले वयरचे करुणेन कृष्णान वेळ पळोवन अश्वत्थाम गेल्लो म्हण सांगून धर्मरायार करीन सांगयलें थंय तागेले कारुण्याचे प्रधान जाले कृष्णाल करुणेचे प्रधान जाले तागेले तशी अनघाय नमः पाप करना नतिलो म्हण सांगून तशीची ओम विजयाय नमः विजय म्हण म्हळ्यार सर्व जिखसून घेतिलो सर्व जिखसून घेतिलो ताका ताणें सोलवची म्हणून ना केन्नाय ताका केन्नाय जयची तशी विजय म्हण म्हणलेले नाम अर्जुनाक आशिल्लें आमी पळयतात न्हय जाल्यार ते अर्जुनाले अंतर्यामी जावन अर्जुनाल करीन ताका प्रेरक शक्ती जावन प्रेरण दिवन युद्ध करून गेलवान दिलेले कृष्णा अर्जुनाक विजय म्हण नांव आसचें पुरो ते अर्जुनाक सगळे कुरुक्षेत्र युद्ध आपण्यान केल्लें म्हूण सांगून मनांत आसता खंय मेगेल निमती जालेली अशी तशी युद्धाचे आखेरी दीस कृष्ण रणांगणां दुखून ते रथ आण रबयतना
केदनाई सुरवे कृष्णान देवन अर्जुनाक देवच्या सांगचे ते दोस्तू राबैल कुडले कृष्ण सांगत काही तू सुरवे द्याम अर्जुना मागीर हांव देंवता आश्चर्य जतके सारथीन केदनाय सुरवे देवन रतिकाक देवंका म्हण साहजी कसं लब्बा कृष्णाल नमेची जाल्यार पळयता म्हण सांगून सुरवे अर्जुन देंवता कृष्णान त्या रथार दुखून पाय तो दवरलेले निमिषा तो रथ सगळोची जीर्ण शीर्ण जल्ला तो रथ सगळो चिनूर जावन पडत काही तो सगळो रथ नाश जाता अर्जुना आश्चर्य जाता ताका कळत काही तेन्ना कृष्णान म्हाका इतले काळ ह्या रथान तो राखिले कृष्णान अशें युद्ध मेजान करूं जायना आशिल्लें तशें ते विजय म्हूण सांगून नांव घेतील अर्जुनाक विजय दिल्लो कोण म्हळ्यार परमात्मान तागेल दये निमती अर्जुनाला अंतर्यामी जावन अर्जुनाला मना प्रचोदन दिवन खंयचे वेळार कशें युद्ध करका कोणाक कशी मारका हे पुरे प्रचोदन दिवन प्रेरक शक्ती जावन अर्जुनाला करीन काम करयले कृष्णान तशें जावन तो विजय तशी रावण कुंभकर्णाक मारतना नरसिंह जावन हिरण्य कशिपूक मारतना तेदनाय तो चिन्ह तागेल निमती पुरे जाल्लेले तशें जावन तो विजय जेत्रे नमः जेता म्हळ्यार गेलवून घेतिलो जेत्रे नमः सर्व गेलवून घेतील देखून ताका जेता म्हणजे सर्व कसं गेलवून घेतिले काम क्रोध असले आंतरिक शत्रूंकय दैत्य राक्षसाल तसले बाह्य शत्रूंक ताण गेलवून घेतला रावण कुंभकर्ण असल तागेले दैत्य जावन पुरे तागेले बाह्य शत्रू देवाक कसले काम क्रोध असले अरिषड वर्गाचे बाधक ना म्हणटना काम क्रोधादी आंतरिक शत्रूंकय दैत्य राक्षसाल तसल बाह्य शत्रूंकय गिलवून घेतील कोण म्हळ्यार परमात्मान तशें जावन ताका जेत्रे नमः जेता म्हणजे विजय पाविलो म्हण सांगून कसले रागद्वेषादी वैरमाने दोषरहित तो परमात्मा परिपूर्ण गुणाचो म्हणटना सर्व गेलवून घेतील परमात्मान दिकून ताका जेत्रे नमः विश्व योनये नमः विश्व म्हळ्यार समस्त सृष्टी योनी म्हळ्यार तो जन्म दिलेलो सगळे सृष्टीक कारणकर्त्र जाल्लो सगळे सृष्टी प्रारंभ केल्लो म्हळ्यार सृष्टी उत्पत्तीक कारण जाल्लो देखून ताका विश्व योनये नमः म्हणजे तो सांगता पळय मम योनी महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम गीतेन सांगू मम योनी महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम म्हणून सांगून म्हळ्यार आपण सर्व सृष्टीक गर्भान धारण करून सर्व सृष्टी कारण जाल्लो आवाची म्हणून तो सांगता तशी विश्वयोनी पुनर्वसु पुनर्वसवे नमः पुन्हा पुन्हा वसू म्हळ्यार संपत दितलो कोणाक म्हळ्यार आमकां पळयलें जिवनांत एक पंत आमकां कसं की कश्ट येता एक पंत कसं की सिरितन येता केन्नाय दुर्बळ जावन आशिल्ले दुर्बळय जावन आसता म्हण सांगूं जायना तांकां संपत मेळटा कोण की संपत्तार आशिल्ले जन तांकां कसं की एक नमने पुरे खाल जेवचें म्हणून आसा तशी जिवनांत सर्व स्थितीक कारण जातलो परमात्मा म्हणून एक पंत कळून घेतलें म्हळ्यार आनी एक पंत दिना म्हूण ना तो वापस पुनर्वसवे नमः वापस संपत्त दिता आतां देवतेलां तुवें पळयल्यार देवतेंगेल संपत्त अपहरण करून राक्षसांक प्रचोदन दिवचें परमात्मानाची देवतेंक केन्ना अहंकार मिती मिरवता आतां पळयताचे आमी काणी कसले इंद्राक अहंकार मिती मिरवतना बलीन येवन तागेले संपत्त पुरे वेलेले तसल्या बलीक प्रचोदन दिल्लेलें कोण थंय मनांत परमात्मानाची वापस बलिंद्र लाता देखून सर्व संपत्त काण इंद्रा दिलेलं कोणे परमात्मानाची तशें जाल्यार कसले आमकां मेळ का कसले मेळून तांचे पुरे पळोवन घेवन पुनर्वसवे नमः वापस आमकां चांगपणय दितलो कसले की आमगेले दोश दूर करचे आमकां वायट करतलो ते दोश शुद्ध जाल्ले कुडले वापस आमकां चांगय दितलो परमात्मा दिकून ताका पुनर्वसवे नमः वसू म्हळ्यार देवते म्हणलें देवतेंगेले हृदयांतूय अंतर्यामी जावन आशिल्लो देवतेंगेल शरिरांतूय अंतर्यामी जावन आशिल्लो मनुष्य जावो पितर देवती जावो सर्व एक विश्वाचे सृश्टींत अंतर्यामी जावन आशिल्लो परमात्मा देखून ताका पुनर्वसवे नमः म्हणजे आजीक हांगा खराब आनी मुखारे पराचे अंत भितर मुखार सोया तशीच कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्री हरि गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु।